पर्रीकराचो ताळगांवचो फ्लॅट सध्या सीएमाचो चेंबर जाला। सॅनिटायज वातावरणात राज्याचो कारभार हाताळप चल्ला। डिहायड्रेशन आनी लो प्रेशरान 5 दीस जीएमसीत काडल्या उपरांत पर्रीकाराक ब्रेस्तारा सांजे डिस्चार्ज दिल्लो। मंगळारा वा बुधवारा तो मुंबय पॅनक्रियाची मूळ दुयेसाचो फुडलो ट्रीटमेंट करूंक वतलो म्हूण सुत्रां सांगतात। पॅनक्रियाच्या दुयेसाचेर फुडल्या उपचारांक पर्रीकार परत मुंबय। मंगळार बुधवारा मुंबय हॉस्पिटलांत उपचाराक वचपाची शक्यताय। पयलीं 2 मार्चाक मुंबय फुडल्या उपचारांक वचपाचें थारिल्लें। मजगतीं जीएमसीत 5 दीस एडमीट उरिल्ल्यान मेन ट्रीटमेंट धुकल्लो। सोमारा चेंबरात बसतलो म्हूण पर्रीकारान कांय जाणांक उलोवन दाखयला। पर्रीकारान ताळगांवच्या फ्लॅटावेल्यान मुख्यमंत्र्याचो कारभार हाताळप चालू दवरला। सगळ्या फायलींचे गठ्ठे परवरे चेंबरांतल्यान ब्रेस्तारा ताच्या ताळगांवच्या घरा पावयले। मुंबय उपचाराक गेल्यारूय पर्रीकार खंय कोणा कडेनूच एडिशनल ताबो दिवचो ना। शुक्रारा सांजे सावन म्हत्वाच्यो फायली हाताळपाक सुरू। बेरेस्तारा सगळ्या म्हत्वाच्या फायलींचे गठ्ठे पावले ताळगांव फ्लॅटार। जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज जावचे पयलीं युतीचे मेन लिडरांक मेळ्ळो। मुंबय वतना मुख्यमंत्री पदाचो ताबो पर्रीकार आपल्या कडेनूच दवरतलो। सोमारा चेंबरात बसून फूल फ्लॅज काम करतलो म्हूण सुत्रां सांगतात। इतले मजगतीं गोंयचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मायनिंगाचो विशय घेवन सोमारा दिल्ली वतले। मोगोचो ज्येष्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकार शिष्टमंडळाचें फुडारपण करतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।